बारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायताय दैवी तुझ्या बळान सोम्या जिवीत तुला बैताय दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता सेवेच्या स्पिरितान सोम्या काळजां आमची पेटय मोवाळ तुझ्या मोगान सोम्या जिणी आमची मेटय दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता मगाळ बाम भयणीनो ह्या फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाक आमचे संगात आसात मनादीक बाप विजय मचादो मंगळा ज्योती केंद्राचे निर्देशक तांकां तुमच्या सुमेश संचनाबान हांव हार्दिक स्वागत मागतां तशेंच आमच्या संभ्रमांत आमकां सांगात येतात मनादीक बाप राकेश मतायस नित्यादर निवासाचे वडील तांकांय तुमच्या सुमेश संचनाबान मोगाचो स्वागत मागतां पाप सायबान हें वर्स सांजुजेच्या मानाक समर्पिला ताची देगेवणो आमी सगळ्यांनी सांजुजे बरी आमी जियोंक ताची ससाय मागोवंक ताचें जिवीत नियाळोवंक आनी ताच्या जिविताचें मिस्तेर नियाळन आमचेंय जिवीत देवाक मानवता सारकें देवाच्या कुशे कल्तिमान घालून जियेमच्याक ताची ताम प्रेरण जोडच्याक पाप सायबान आपोवणें दिलां देखून मंगळूर दियेस जयंती ह्या म्हयन्यांत सक्कड फिरगसांनी हें वर्स आमी आचरण करता उद्घाटन करता आज आमचे संगाता विजय माचादो बापूस मंगळा ज्योतीचे निर्देशक आसात तांणी हांगासर आसो लायट असो बटन दामून हें वर्स सांजुजेचें उक्तावण करी जाय म्हणून तांचे लागीं हांव उपकार मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज आमी समेस्त दोडतो संभ्रमो हांगासर चलयता हेच खातीर एकूटाम जावन ह्या आयताराच्या दिसा सोम्याच्या पुनर्जिवानपणाच्या ह्या जेवणान वांटेली जावंक सांगाता जमल्या आज सगळी पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या पवित्र स्थानाची दबाजी परब संभ्रमता आनी ताचे बराबर ह्याच जेजूक ताचे बाळपणाचो उडास घेवन बाळूक जेजू म्हूण आमी म्हणटा ताका मान आमी करता कित्याक आमचें जिवीत सोम्यान ताच्या सारकें केलां आमी ताका चड मोगाचीं आनी मनवाल्लीं जावंक आयच्या दिसा आमकां आपोवणें आसा
आमकां पवित्र स्नानांत देवा बापाचीं भुरगीं केल्यांत आनी आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां सम्याक मेळिल्लें तें तिदोडें मिसांव प्रावातपणाचें याजाकपणाचें आनी रायपणाचें ह्या मिसांवांत वांटेली जावंक आमकां सम्यान विसल्यात तर आमी येदोळपणां शेर केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर देवाक अर्गां दिवया. ह्या तिदोड्या मिसांवांत सम्या सांगाता वावर करूंक चुकोवन पडल्या खातीर पातकांचें बक्षणें मागया. सांगाता आमी म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumyaka klute, Sumyaka klute, Kristaka klute, Kristaka klute, Sumyaka klute, Sumyaka klute. Mahima, 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 Mahima Deva, Utsergi ani Shanti, Tacha Ishtam Sonsari. सर्वेस्परा देवा सर्गिंचाराया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आयचे मिसाचें बलिदान मुर्दोम दिल्ल्यांक आनी सरदान दिल्ल्याच्या त्या साव पासत इराद्या पासत जावन आसा. आमच्या कुटुंबा पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. प्रार्थुया. मौनपणी आमी आतां मागचें. सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा जोर्दान न्हंयेंत जेजून स्नान घेतले, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो परबयोचो पोत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले.
उदकान आनी पवित्रात्म्यान नव्यान जल्माल्या आनी तुवें आपणायलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांती रावोंक कोरपा दी. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया म्हजे पोरजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साकरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचें पारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो भोव मारता, आराण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. एक पालकें बरोवन येवं दी. एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊंच सकल सुवात सपाट जावं दी. पोंड पडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता ऊंच पर्वताचेर चडोवन वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता म्हज्या ताळ्यान भोव मार. भिरांती विणे भोव मार आनी जुदाच्या शाराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सोबे आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या इंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांयता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. सडवणीचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडल्या. सडवणीचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडल्या. आपले देवस म्हजो तारो ताका सरपातीन म्हाका बेरांत सना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मोल. वै तोच म्हजो सडवंदा. सडवणीचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडल्या. सडवणीचे सरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गया ताचें नांव हसिया. सकट पसांग ताची विस्मितां कळीत करा.
शेजरीतले संतोषां तुम्ही उदाक काढलेल्या सर्वीस परागितांगया कित्या ताने केल्या महत् कार्या शेकान शेक प्रितुमेचेर तिंकळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायल सो पवित्र देव तुमचे मोदी कोरस वरतो सर्वोनी शेजरीतले संतोषां तुम्ही उदाक काढलेल्या सर्वोनी शेजरीतले संतोषां तुम्ही उदाक काढलेल्या सा पावलोन तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या भावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमेंत बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर कोटेपटांतले आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता जसली एक पर्ज विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सडवंदराचें बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपल्या काकवळतीन ताणें आमची सोडवण केली ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिपात आनी पवित्र आत्मा दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिपात ताणें आमकां फावो केली हो पवित्र आत्मा आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें आमचे ददोशी मापान धाडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशे वरवीं सस्नाच्या जिनयेंचे दायजी जावंक आमकां फावो जाला देवाचें उतार हें देवाचे वडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळयोवन जुवावन म्हळें पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती Alleluia, 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 Alleluia. Servespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या अशें जुवावन प्रसंग केलो म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता
बागोवन ताज्या वाणांचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नजरेतावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देंवोन येतलो तो ताणें देखलो. सांगत आस, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोग आसो, तूं म्हाका मानवा लाय. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आज आमी आमच्या समया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब संभ्रमता आनी आमच्या जेजूक आमी मान दिवंक हांगासर आयल्या. आनी ह्या संदर्भार आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्लें मिसांव कसलें म्हणलें उगडास करूंक आनी तें परत नव्यान जियोवंक मागणें करच्याक आमी हांगासर आयल्या. हे दिशेन म्हज्या जिवितांत, म्हज्या मिसांव वावरांत घडिल्लें एक घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. मंगळूर दियेसजींत एका पिरगजेंत मिसांव वावर करता आसतना घडिल्लें घडीत हें. एकलो व्यक्ती अक्रिस्तांवाचो म्हज्या लागीं आयलो आनी म्हणालो, फादर, म्हाका तांचे बरी जायचें. तांचे बरी म्हळ्यार कोणा बरी? म्हणजे तुमचे बरी. आनी ह्या पिरगजेच्या म्हज्या वाड्यान म्हळ्यार म्हज्या जाग्याच्या भोंवारी आसल्या क्रिस्तांवां परी म्हाका जायचें. कित्या खातीर तुका क्रिस्तांवां परी जायचें म्हूण ताका हांवें परत सवाल विचारलें. त्या दाळा तो त्या पिरगजेंत म्हणजे त्या हळ्ळेंत जियेल्ल्या वेळार क्रिस्तांवां मुखांत्र ताका लाभल्ल्या देखीचो सेवेचो उगडास काडन जायत्यो संगती म्हणा लागलो. तो म्हणालो, हांव ह्या सगळ्या परिसरांत एकलोच अक्रिस्तांवाचो. म्हज्या भोंवारी आसचीं घरां क्रिस्तांवांची. पूण म्हाका वस्तू संतोश जाता. कित्याक हर एका आयतारा दिसा सुखान आसतना ती मिसाक वेतात. तांचीं भुरगीं थंयसर धर्मोपदेश म्हणजे दोतोरणेच्या क्लासीक वेतात. आनी तुमचे खंयचेय रिती रिवाज्यो भोव व्हरता बरीत. हांव इगर्जेन फाटल्यान वचून बसतां थोडे फावटी. शिस्त, भक्त, थंयसर आसली मांडावळ, देवस्तुती म्हाका म्हळ्यार ताज्या भाशेन ताणें सांगलें, म्हाका भोव खुशी जाली. तितलें मात न्हय, तुमच्या सगळ्या धर्मांत एक बरो गूण आसा, सुदारचुसो आनी बोगसुसो. आपुणूच आस्पात्रेंत आसल्या वेळार, दुर्बळकायेंत आसल्या वेळार क्रिस्तांव मनशांनी म्हजी सेवा केल्या. आस्पात्रेंत रावोंक म्हाका कुमक केल्या. फेस्ता वेळार म्हाका शुभाशायी पाठयल्यात आनी तांच्या घरान म्हाका जेवणाक आपयलां. हे सगळी संगती म्हणटाना म्हज्या धर्मांत, म्हज्या कुटुंबांत हे पळोवंक मेळोनात, क्रिस्तांव कुटुंबान म्हाका पळोवंक मेळ्ळ्यो. देखून म्हाका तांचे परी जायचे. आनी ह्या मनशाक आमी दोतोरन शिकयली. सुमार 1 वर्सा उपरांत ताका पवित्र स्नान दिलें आनी तो बरो क्रिस्तांव जावन वाड्यांत प्रतिनिधी पर्यंत जावंक पावलो. आनी ताच्या उपरांत कॅरिझमॅटीक मागण्या जमोवतीन आनी हेर सगळी सेवेच्या कामांत मेतेर जावन आसा. आदल्या हप्त्यान परत म्हाका तो मेळिल्लो. भावानो, भयणीनो, शमया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब संभ्रमतना, आयचीं वाचपां आयकतना, बाळोक जेजूक आमी मान दिता आसतना आज त्याच जेजूची कृपा ह्या मनशांतय एका क्रिस्तांव कुटुंबांत देंवोन आयिल्ली आनी
ह्या क्रिस्तांव कुटुंबाच्या देखीन पवित्र स्नानाच्या त्या बळान पवित्रत्मेच्या आदारान एका मनशाक सोम्याक वळखूंक आनी त्याच मनशान साबार जाणांची सेवा करूंक आयिल्ले म्हणटा आसतना हातूंत 3 संगती पळोवंक मेळटात. 3 मिसांव म्हणजे तो एक प्रवादी, जेजू एक प्रवादी, क्रिस्तांव जाल्लो एकलो प्रवादी देखून ताणें सुवार्ता परगट करचें काम एका क्रिस्तांव कुटुंबांत आराम केलें. तो एक याजक जाल्ल्यान ताका साक्रामेंत मेळ्ळे आनी त्या साक्रामेंताच्या आचरणांत ताणें भागीदार जावंक सुरू केलें. तो एक राय बोगसाण्याचो आनी सेवेचो त्या मनशान म्हळें क्रिस्तांव कुटुंबां बोगसूंच्यान मुखार आसात, क्रिस्तांव कुटुंबां आज सेवा दिवच्यान मुखार आसात. ही ती दोडे मिसांव एका क्रिस्तांवांतावन तें भायर सरता, एका क्रिस्तांतावन तें आयिल्लें, एका क्रिस्तांवांतावन तें परगट जाता आनी हेरांक क्रिस्ता थंय ओडूंक शकता म्हणलें हें घडीत आमकां दाखोवन दिता. आमच्या पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे पळयल्यारय असले मनीस जायते आसात. दाखल्याक सा पावलो ताच्या जिवितांत ताणें क्रिस्ताक नेगार केल्लो, क्रिस्तांवांक दग दिल्लो. केदाळा ताका पवित्र स्नान मेळ्ळें गी, ताचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जाले, भावार्थान तो वाडलो आनी घट जालो. वचोन ताणें सक्कडी लोकांक ह्या तिदोड्या मिसांवांत भागीदार केल्लें आनी तो कन्वर्टर जाल्लें घडीत तेज्या पत्रांनी आमकां वाचूंक मेळटा आनी देव आमच्या लागीं उलयता. पवित्र पुस्तकान जायतीं घडितां आसात. एक मनीस परिवर्तन जाल्या उपरांत पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरल्या उपरांत कितें सकट आसार हें करता गी म्हणून मोइजे थंयसर दाखल्याक ताका पवित्र थंयसर देव बाप दिश्टीक पडटा. त्या उज्या बोल्यान पवित्रत्म्याची सकत ताका मेळटा आनी ह्या वेळार सगळे इस्रायल परजेक त्या बंद पासांतले सुटका दिवचो प्रवादी, राय आनी याजक तो जावंक पावता. दावीद राय फातकांत बुडुल्लो, कश्टांत आशिल्लो, पयलें ल्हान प्रायर देवान ताका विसरून काडलो तरी जायत बोगसाणें मागोन बोगसाणें दिवन किर्तनां गावन सुवार्ता परगट करून तो एक आनी एक सुवार्तेकार ह्या देवाची बरी खबर परगटचो पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो राय तो जावंक पावता. तशेंच हेर राय आनी प्रवादी केदाळा पवित्रत्म मेळ्ळो, पवित्रत्म्याची सकत आसली ते सक्कडी करतात. पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर पावलाच्या की पयलें जेजूच्या पवित्र स्नाना उपरांत म्हणजे जेजूचें स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत शीस मागण्यार ते आसले. पवित्रत्म तांकां मेळ्ळो, केदाळा पवित्रत्म मेळ्ळो. त्या दिसा तावन ते धैरादीक जातात, भिवकुरे आसले धैरादीक जातात आनी ह्या सोम्याच्या तिदोड्या मिसावान प्रभातपणान ह्या जागपणान रायपणांत वांटेली घेतात आनी सगळ्या जाग्यांनी वचून कोणाकच भिये नासतना शुभ वर्तमान परगट करतात आनी सगळ्यांक देवाची भुरगीं ते करतात. हे आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. पवित्र सभेचे चरित्रेंत आशिल्ले महान वीर दाखल्याक आमच्याच गांवांत आयिल्ले पळया. सा फ्रांसीस सावेर पवित्रत्म केदाळा ताका मेळ्ळो आनी पवित्र स्नान केदाळा ताका लाभलें. त्या वेळार ताचे दोळे उक्ते जाले आनी तो सगळें सोडता, भारताक येता, सगळ्या गोंयांत येवन त्या दुर्बळ्या लोकांक, कश्ट जाल्ल्या लोकांक आयच्या पयल्या वचपान सांगिल्ले प्रमाणे बुजवण दिता, आधार दिता, धैर्य दिता, बळ दिता आनी भाग्यवान करून तांकां सोम्या जेजूचे शिपाय तो करता. जुजे वास कोंकण कारावळींत येवन सुवार्ता परगट करता पवित्रत्म्याच्या बळान भरलेले. अशे जायते सांत भक्त आसात आनी आमच्या मदेंच थोडे व्यक्ती आसात आनी सगळ्यांच्यानी पापा फ्रांसीस म्हणटा गावदे ते एक्झुल्ता ते रिजॉयस इन द लॉर्ड, संतोष पावा आनी उल्हास पावा, तुमी पवित्र स्नान घेतिल्ले हरी एकलो भाव आनी भयणी भाग्यवंत. आनी आयल्या वार दिल्ल्या पत्रान फ्रातेल्ली तुती, आमी सगळीं भाव आनी भयणी
आनी मुखार आमी शेजारी न्ही कित्याक पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळा आमी क्रिस्ताचे क्रिस्ताक सक्कडी एकस तो व्हडलो ल्हान परकी दुसऱ्या धर्माचो त्या धर्माचो म्हणना आमी सोम्याच्या मिसावांत बाबाव आनी भयणी शेजारी न्ही म्हणटा तो शेजाऱ्याक आमी सोडटा पूण भावाक आनी भयणीक आमी सोडिना देखून आमी भाव आनी भयणी आनी हें काम पवित्रत्म पवित्र स्नानांत मात्र करूंक शकता म्हणून थंयसर पाप साहेबान शिकोवण दितना सांगिल्ली आसा भावान आनी भयणीनो ही सक्कडी जिणींतली घडितां पवित्र पुस्तकांतले थोडे महान व्यक्ती आनी पवित्र सभेंतले महान वीर आमी नियाळ करता आसतना आयची सगळीं देवस्तुतेक संबंदली वाचपां हेंच आमकां कळीत करतात आनी म्हणटात आमी सोमेस्तांनी देवाक मोगाची आनी मानवाल्ली व्यक्ती जावन आमी क्रिस्ताचे शिपाय जावन सोम्याचे तिडोडे मिसांव मुखारसून व्हरूंक जाय देखून आमी आज पयलें वाचप आयकलें त्या पयल्या वाचपांत कितें आमकां आयकोंक मेळ्ळें देवाचें योजन कितें गे म्हूण आमकां समजलें देव म्हणटा लोक कश्टाता देव म्हणटा लोक आज रुदान करनासा देव म्हणटा लोक दुबळेकायेंत आसा कश्टांत आसा पिड्यांत आसा असल्यांक तुमी म्हजे शिश्य जाल्ले बुजवण दिया कोण देवा बापाचीं भुरगीं जाल्यांत तसाल्यांनी बरीं जाल्ल्यांनी वचून समजणी आसल्यांनी वचून जाणवाय आसल्यांनी वचून असल्या वर्गाच्या लोकांक मेळचें आनी पवित्रत्म्याच्या बळान तांकां बुजवण दिवचें तांकां तान लागल्या तांकां भूक लागल्या आत्म्याची तान आनी भूक ती तसली तान बागया भूक तांबया म्हणून जेजू देव पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट करता ह्याच खातीर आमी गायलें किर्तन हें करीत जाय जाल्यार आमकां पवित्र उदक जाय आमी पवित्र जाय आनी तें उदक खंयचेय न्ही सामार्याच्या स्त्रियेक सोम्यान सांगिल्लें उदक सोडवणदाराच्या झरीतावन संतोशान तुमी उदक काडटल्यात ते झरीचें उदक सक्रामेंतांत वाळटा येवकारिस्तांत वाळटा कुंभसाराच्या सक्रामेंतांत वाळटा तें झरीचें उदक पवित्र पुस्तकांत वाळटा सर्गीतावन तें वाळटा तें कोणूच मनीस दिवंक शकना हें आमी खाण घेवची उदारमनाची व्यक्ती आमी जावंक जाय म्हणून आयचें किर्तन आमकां सांगता आयचें सुवार्थ आमकां स्पश्ट रितीर जेजूच्या स्नानाचें घडीत उडासा काडटा जेजून आतां सवाल येता जेजू देवाचो पूत जेजू देव मनीस तर जेजून पवित्र स्नान घेवची गरज आसली की कित्या खातीर ताणें स्नान घेवचें आसलें आतां त्याच सवालाक जाप आयच्या सुवार्थेंत आसा स्नान एक जवाव पयलेंच येवन ह्या सोम्याची वाट तयार करता म्हणजे लोकांक तयार करता त्या आदवेंताच्या काळार 4 हप्त्यांनी ह्या विशयांत आमी बरोबर नियाळ केला आनी बरी आत्मीक तयार ह्या वर्सा आमी केल्ली नातालांच्या फेस्ता दिसा जेजू मनीस जाल्लें घडीत आमी नियाळ्ळें ताज्या उपरांत 8 दीस आमी करसिले ताज्या संतोशांत भाग्यवंत कुटुंब म्हळ्यार कोण म्हूण आमकां कळीत केलें आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंब जावंक आपोवणें दिलें आनी ताका जेजूक दिल्ली ती मोरी देवाची माता म्हणून आमी आचरण केलो तो दाबाजीक परब आनी ताचे उपरांत जेजू म्हणालो हांव सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार जेजूच्या आप परगटणेची परब आमी आदल्या आयतारा आचरण केली आनी जेजूक मरियेन आनी जुजेन येवन त्या आल्तारीर भेटयलें आनी थंयसर म्हणलें ताका नांव दिलें इम्मानुएल म्हणजे देव आमच्या सांगाता जेजू बाळ तो वाडलो प्रायेंत आनी जाणवायेंत देवबिरांतेन आनी ह्याच खातीर वाडल्या उपरांत सुवार्ता परगट करूंक सुरू करच्या आदीं ताका जोर्दान न्हंयत त्यास्त स्नानीक जुवावन पवित्र थंयसर स्नान दिल्लें आनी तो म्हणालो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण तो येतालो आनी दितालो स्नान पवित्रत्म्यान देखून जुवांच्या दिवच्या स्नानाक आनी जेजून आमकां दिवच्या स्नानाक व्यत्यास आसा म्हणलें दाखोवच्या खातीर थंयसर जेजून पवित्र स्नान घेतलें 3 संगती ह्या पवित्र स्नानांत आमकां उगडापे जातात पयलें आमी सक्कडी देवाचें कुटुंब दुसरें आमी आमच्या पातकी सैमांत जेजू ताचें सैम आज
भागीदार करता आनी आमची पातकां तो पुसून काडन पुनर्जिवानपणांत आमकां भागीदार करता. तिसरें जावन आसा ताचे मेस्सियाचें मिसांव तें आमचें मिसांव म्हणलें कळीत केलां. हे तीन संगती आज आमी स्पश्ट समजून जियेल्यार खरो जेजू कोण म्हणलें आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. कशें त्या पिरगजीच्या व्यक्तीक एका क्रिस्तांव कुटुंबा वरवीं तो व्यक्ती सोमियाच्या त्या कुटुंबांत भागीदार जालो. तो व्यक्तीची पातकां त्या व्यक्तीची पातकां सगळीं सोमियाचें आजारपण आयल्या उपरांत पुसून गेलीं. त्या व्यक्तीन सोमियाच्या तिरोड्या मिसावांत भागीदार जाल्लें तें घडीत हांवें तुमकां सुरवेर सांगलें. तेंच आमचें जिवीत जावंक जाय म्हणून सोमी आज सांगता. पयल्या सुवातेर पवित्र स्नानांत कितें जालें. पवित्र स्नानांत जेजूच्या थंयसर मोळो बुकतें जालें. तुमच्या त्या स्क्रिनार दिसता तुमकां थंयसर किरणां आयलीं. थंयसर पारव्या रुपार पवित्रत्म येवसो दिश्टीक पडलो आनी सक्कडी वयर पळयतात एक थाळो तांकां आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला. म्हणजे देवान म्हळें तो तोस्सो तो म्हजो पूत तो म्हाका मानवाला आनी तो म्हजोसो हांवें सांगिल्लें तो करता म्हणलें परगट केल्लें घडीत तें. आनी जेजूच्या रुपांतरपणा वेळार परत उगडापें केल्लें सत हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका. आनी थंयसर आसले मोइसे एलिया ह्या मुखांत्र थंयसर परगट जाल्लें घडीत. देखून जेजू देवाचो पूत आनी आमी जेजू स्विकार केल्ले आमी देवाच्या कुटुंबांत वांटेली जाता. बाप पूत आनी पवित्रत्म सांगाता जियेतात. बापान सांगिल्लें पूत करता आनी बापान निर्देशान दिल्ल्या प्रमाणे पूत आनी पवित्रत्म करतात. आनी बाप आनी पूत सांगिल्ल्या प्रमाणे पवित्रत्म आमचे मदें जियेता. खंयचें बरें खंयचें वायट समजोवंक आमकां कुमक करता. मात्र न्ही आमकां तो बक्षिता आनी सरकाराक पावयता. आनी तें जावन आसा देवाचें कुटुंब आनी आमी देवाच्या कुटुंबांत आसा जंय म्हणलें सत उगडापें केल्लें घडीत. दुसरें जावन आसा जेजू पवित्र स्नान घेतले वरवीं आमकां पवित्र स्नान मेळटा. आनी जेजूचें सैम आमच्या सैमांत तें सांगता आमी बरसाता. आनी आमची सैमाचें पाताक थंयसर आदां वेवेन केल्लें सगळें आज तें बोक्साता. मात्र न्ही आमी केल्ल्या पातकाकी परत बोक्षाणें मेळटा. जुवांच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता निकोदेमाक दिल्या शिकोवणेन परत्यान मनशान जल्मल्ल्या करीत तो सर्गीचेर राज जोडचो ना. आमी परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार केदाळ आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां त्या दाळा थावन आमच्या जल्माचो दीस आमी सोम्या सांगाता सर्गार वचोंक जल्माल्या म्हणलें सोमी आमकां दाखोवन दिता. आनी येवकारिस्ता मुखांत्र ताजी कूड आनी रगत दिवन आमकां तो पवित्र करता. कित्याक तो उंडो आनी वायन पवित्रत्म येताना जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. बापा तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर. कसले कश्ट आसली सुखांत बदलतात. पिडा आसली ती आज भलायकेन बदलता. कित्याक दैवीक सैम मनशा सैमांत येवचें म्हळ्यार वर्तें भाग आमचें म्हणल्यार आमी क्रिस्तांवांनी समजूंक घेवंक जाय. हें दुसऱ्या धर्माच्यांक खंडी जावन फावो जायना. देखूनच आमचो जेजू सोडवणदार म्हणलें सतास परगट केल्लें घडीत. तिसरें आनी प्रमुख घडीत जावन आसा मिसांव जावन आसा तें सोम्याचें सोडवणेचें मिसांव आज परगट केल्लें. देखून तिदोडें मिसांव. पयलें मिसांव जावन आसा प्रवादपणाचें. दुसरें मिसांव जावन आसा तें याजकपणाचें. तिसरें मिसांव रायपणाचें. देखून एक पवित्र स्नान घेतिल्लो व्यक्ती ह्या तिदोड्या मिसांवांत भागीदार जाता. जेजू प्रवादी जावन ताणें कितें केलें आमी जाणव आमकां सांगाचें म्हणना. सुवार्ता वाचलेल्यांक तें कळीत आसा. जेजून अधिकार आसलेल्या मनशा बरी धैर्यान खंयचें बरें खंयचें वायट समजेन दाखोवन दिलें. देवाचें उतर परगट केलें आनी देवसाराक नास करून उडयलें. मरण थंयसर नास केलें आनी पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. जिवीत दिवचें उतर तो आसा तशें सिनागोगान रुखामळां हळ्ळेंत रस्त्यार सगळ्यांनी उलयलो. तो एक प्रवादी. याजकपण जेजूचो साक्रिफीस निमाणें जेवण आनी सगळें जिवीत कश्टांतल्या लोकां खातीर ताणें मोडून दिल्लें.
भेदभाव करूंक ना, मोसोर करूंक ना, रागार तो जावंक ना. बागार तो सोंसणीकाय असो काकुळटीचो सोडवणदार जालो. पिडेस्तांक बरें केलें, पातक्यांक बक्षिलें, निमाणें म्हळें बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो म्हणजे ह्या लोकांक तुका हांव समर्पण दिता. ते तुजे, तांकां तूं सोडून घाली नाका म्हणून ताणें मागणें केल्लें आनी तांकां बक्षिल्लें बापा तांकां तूं बक्षी. असलो याजक, श्रेश्ठ याजक, मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे तो श्रेश्ठ याजक म्हणून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगतना तो जेजू आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो, रगत वारयलें. देखून आज आमी हे मीस भेटोवंक शकता. जेजूचें याजकपण आमकां सामान्य याजकपणांत वांटेली करता. आनी तिसरें जावन आसा तो एक राय पदवेचो अधिकाराचो. म्हाका जलो घालीचे, म्हजें नांव मार बलार्कांत येयचे, म्हाका सांगाचे, नातल्यार हांव येना म्हणलो राय न्ही तो. बागार तो मेजा वयलो उठलो, थंयसर जेवणा त्या जाग्या वयलो उठलो, वचोन ताणें पांय धुले आनी सेवा केली आनी म्हणालो हांवें कितें केलें तुमकां समजलें मू? हांवें केलें तेंच तुमी करा. एकामेकाचो मोग करा. मोग केल्लो राय, मोग दिल्लो राय, सेवा दिल्लो राय. वचून दनीस सेवकांचे पांय धुवचो राय, सेवेचो राय आनी बोगसाण्याचो राय. भावानो आनी भयणीनो, आमकां संदेश कितें? आमकां इतलोसो संदेश. सोमियाच्या ह्या तिदोड्या मिसावांत आमी भागीदार जाल्यांगी नांगी म्हणलें आमकां सोमी विचारता. पवित्र स्नान आमकां मेळ्ळां, पवित्रत्व आमच्या मदें आसा. देखून पयलें हर एकल्यांनी क्रिस्तांवपण सोमयाचें तें शीस जाल्लें तें भाग तें सांबाळूंक प्रयत्न करीत जाय. आमी क्रिस्तांव बस्ट जायनाये म्हणटा सांत पावल. देखून क्रिस्तांवपण उरोवचें ह्या 3 मिसांवांनी भागीदार जाल्ल्या वेळार. पयलें जावन आसा आमी प्रवादी. आमी आमच्या कुटुंबान, वाड्यांत आनी शेजारा, आमच्या दियेसेजीन खंयसर आमी वेता थंयसर जेजू विशांत उलोवंक भियेनाये. जेजू विशांत गुर्त आमच्या गळ्यांत एक बरो कुरीस कोंत, आमच्या घरांत कुरीस देवाच जेजूक संबंदले संगती दवरूंक आमी केदींकच भियेनाये. खंयच्या धर्मा सोयतो आसूं दी हांव एक क्रिस्तांव म्हणलें आमी परगट करीत जाय. देवाचें उतर आसा तशें आमच्या भावांक भयणीक आमी सांगूंक भियेनाये. मस्तपुटी आमी भियेता. हें काम एका याजकाचें, हें काम सिस्टराचें, दोतोन शिकयताल्या टिचरीचें म्हणचें न्ही. हें काम सगळ्यांचें. देखून तूं बरो क्रिस्तांव, बायबल वाचून समजल्लो क्रिस्तांव जाल्यार देवाचें उतर आसा तशें लोकांक सांगताय. कळीत नातल्यांक कळीत करताय. देखून मुखल्या वर्सां भितर एकल्याकपणी ह्या आल्तारी मुखार आमी हाडचीं क्रिस्तांवां जाय जंय आमी एक प्रवादी. दुसरें आमी याजक. कोण ते याजक? फकत आल्तारीर आसचे ते म्हणयारी, पूण पवित्र स्नान घेतलो हर एकलो साक्रामेंत भेटयता जाल्यार तो याजक. तूं मीस आयका नाय, मीस भेटयताय. देखून तूं याजक. देखून हर एका साक्रामेंताच्या आचरणाक उर्बेन आमी येवंक जाय. याजक पळयता, विगार सांगता, गुरकार सांगता, कोण सांगता म्हणल्या खातीर मिसाक येवचें न्ही. हांवें म्हज्या आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर मिसाक वेचें. भुरग्यांनी, युवा जाणांनी येवंक साध्य जाल्ल्या सगळ्यांनी मिसाचो मोग करीत जाय, साक्रामेंताचो मोग करीत जाय. म्हयन्याक एपुटी म्हणी कुमसार जाय जंय, म्हाका कुमसार जायचे, म्हजो आत्मा बाचाव जायचे, हें मन तुमकां आसा जंय. केदाळा एकलो मनीस बरेंकन येवकारिस्त भेटयता, भावार्थी बरेंकन साक्रामेंत आचरण करता, साक्रामेंताचो मोग करता, तो देवाक मोगाचो मनशांक आनी देवाक मानवल्लो जावन जियेता. आनी तसो जाल्यार आत्मो घट जाता. आनी तसोलो मनीस मात्र सेवेचो राय जाता. तो मनीस केदाळारी सुदारसूंक शकता, बगसूंक शकता. त्या मनशाक राग आयल्यारी सोंसणीकाय ताजे थंय आसा. तो मनीस आनी एकल्याचे कश्ट समजूंक शकता. पिड्यांत आसा, दुर्बळकायेंत आसा, आश्रांत आसा, शेजारा आसा, हांव येता आनी कुमोग करता, कोणाकी भियेना तो म्हणटा. तसलो मनीस आमी जावया. देखून पापा फ्रांसिसाचें उतरां, आमी शेजारी न्हय, आमी परकी न्हय, आमी सोम्या सांगाता ताच्या मिसांवांत वांटेली जाल्ले बाबाव आनी भयणी. तर असलें जिवीत जियोंक जेजू कडेन आमी कृपा मागया. आमेन. एक घडीभर मौन रावया, आज जोडया आनी आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाचो उडास काडया. आनी
ह्या तिदोड्या मिसावांत खंयसर भागीदार जावंक आमकां अवकाश आसा ती कृपा आमी मागया. उबी रावया. पवित्र स्नाना वेळार आमचो भावार्थ आमी परगट रितीर उसारला. सैतानाक आमी पाड करता म्हूण सांगलां. आज तसो भावार्थ आमी आतां उसारचो. तुमची जबाब हांव सत मानता. आमेन. हांव सत म्हणटा. आमेन. सरपदवेदारा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मो. हांव सत म्हणटा. आमेन. ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक तुमी सत मानतात मो. हांव सत म्हणटा. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांव कार्मोनियेंत हांव जल्मालो. पावस पिराता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो आनी आमची जडटी करूंक येतालो. ह्या जैतेवन क्रिस्ताक तुमी सत मानतात मो. हांव सत म्हणटा. आमेन. पवित्र आत्मा आमचे मदें खरो साजार आसा. ह्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मो. हांव सत म्हणटा. आमेन. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मो. हांव सत म्हणटा. आमेन. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी आतां परगट रितीन उसारला. भावार्थान केल्ले मागणे केदाळय देव आयकता. तर भावार्थान ही मागणी सर्गीच्या बापाक आमी आतां भेटोवया. मोगाळा बापा आमच्या पापा साहेबान सर बिस्पांनी याजक धार्मिकांनी तांणी भेटोवच्या सुमयेच्या बलिदाना आनी परगटच्या दैवीक उतरांद्वारी ताच्या परजेक भावा भयणी बरी जियोंक प्रेरण जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या राजकारभारांचेर आनी अधिकाऱ्यांचेर तुजें बेसांव वतून देशाच्या सर लोकांक एकामेका भाऊ भयणीच्या स्पिरितान जियोशें तसलें आडळते सोळोवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. विविध पिडेक कश्टांच्या आनी समस्यांक बली जावन बरवसा सांडिल्ल्या सर लोकांक दुखांत सोंसणीकायेन जावन जेजू सोडूनदाराचे बरवशान जियोंक कुमोक कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बाळोक जेजूचें भक्तीपूर्ण आदार ताका मान करच्या आमी सर्वांनी जेजून शिकयल्ल्या आनी दाखयल्ल्या वाटेन समकोन कुटुंबांत आनी समाजेन भाऊ भयणी बरी जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. अंतरिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक ससाण विशय दया कर. परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक सदांच राखून सांबाळ. सदांच तुका विश्वासी रावूंक गरजेचो आदार दायक कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बाळोक जेजूचें फेस्त व्हडा संभ्रमान आनी भक्तीपणान संभ्रमूंक वावुरल्ल्या दान दिल्ल्या मुर्दोम रावल्ल्या विविध रितींची सेवा दिल्ल्या सर्वांक तांच्या त्याग सक्रिफिसाचो यथेश्ट प्रतिफळ दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमच्या तेसांवा पासत मागया आनी फुडें आमच्या सर भुरग्यांनी युवा जाणांनी कुटुंबाच्या वडिलांनी सदांच बायबल वाचूंक मिसाच्या बलिदानांत हजार जावंक कुमसार जावंक एकामेकाक सुदारसूंक सोंसणीकाय सांबाळूंक राग मोसोर झगडें पयस करूंक एकवटान जियोंक तशेंच आमच्या पिरगजेन दियेसेजेंत क्रिस्तांवां मदें आशिल्ले पंगड ते सक्कडी नासावन वचोंक सक्कडी लोकांनी एकवटान आनी मोगान जियोंक जेजूचें मिसांव करूंक कृपा आमी मागया. आमी क्रिस्तांव म्हणलें उतरान आनी करनेन सक्कडांक दाखोवन आमच्या जिविताच्या देखी मुखांत्र जायत्या जाणांक इगर्जी बागलाक आमच्या कुटुंबाक आमी हाडूंक कृपा मागया.
सर्गीच्या मोगाळा बापा, ही आमची मागणी तूं स्वीकार कर. आमचो भावार्थ तूं घट कर. आमी तुका मोगाची आनी पेल्याक आनी तुका मानवाल्ली जावन जियो आमकां कृपा दी म्हण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कामची सोम्या तुका आसमर्पिता, जिणेर उपकार जावन दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता, आमकांच भेटोवन दिता. गुंडो आनी होवाय तुवें आमकां दिल्लो, हातां बोटां जोरो मनशा वावरान केल्लो, क्रिस्ता कुडीन तो वेगीनच बदलतलो, जीण ही आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीनच बदलतलो, जीण ही आमची पवित्र करतलो. काणीक आमची सोम्या तुका आसमर्पिता, जिणेर उपकार जावन दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता, आमकांच भेटोवन दिता. म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बाप्पाक मानवोवन दी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेव. सर्गींच्या कणवाळ्या बापा, तुज्या अपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली. ही आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तसो खुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वसून दी. आमच्या सोडवणदारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक सरकार तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान मागून ताका ताणी अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी प्रितुमेर गाजयताव आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव.
पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेनुसार जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें ती ताव नासता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभ ताव तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्ता सोगूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमच्या सडवण्या पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागास जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बोर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भगवंत आमकार मरयेच्या ज्या भगवंत दमदुतांच्या सांजुजेच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बाबा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पाल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गोवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले परजे संगती ह्या संवसारा वारसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टका तिने ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक धादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन. आमच्या सम्यान आमकां शिकयल्ले मागणे आमी सांगाता म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतले सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक की पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आज आमच्या पातकांचेर न्ही तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सम्या जेजू काळजान म्हज्या बरते मोगान तुज्या वोत कुरपेशी बोर्दयेन तुज्या कालते चिनयेचेर म्हज्या. ये सम्या जेजू काळजान म्हज्या बरते मोगान तुज्या वोत कुरपेशी बोर्दयेन तुज्या कालते जिणयेचेर म्हज्या.
तुझ्या बदलोय आत्मीक कण जावन शिसांक तुवें दिलोय तुझ्या उगडासाखे करूंच्या आदेश सोम्या आमकां दिलोय ये सोम्या जेजू काळजान म्हज्या भर हे मोगान तुझ्या ओत कुरपेशी वर्दयेन तुझ्या खालते जिणयेचेर म्हज्या दाकांचो सोरो हालसींत घेवन रक्तान तुझ्या बदलोय आत्मीक पिवन जावन शिसांक दिलोय नवो करार स्थापीत करूंच्या तुका सोम्या भेटोवन दिलोय सोम्या जेजू काळजान म्हज्या भरते मोगान तुझ्या वोत कुरपेशी वर्दयेन तुझ्या खालते जिणयेचेर म्हज्या ये सोम्या जेजू काळजान म्हज्या भरते मोगान तुझ्या ओत कुरपेशी वर्दयेन तुझ्या खालते जिणयेचेर म्हज्या प्रार्थुया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुज्या लागीं आमी मागतांव आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात आसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शुभ वर्तमान प्रगट करूंक तुमकां धाडटा देवाचे बरोकार तुमकां सर्वांक मोगाच्या बाबानो भयणीनो फिजगसगारानो बाळक जेजूच्या फेस्ताचे आनी जेजूच्या पवित्रस्थानाच्या परबेचे शुभाशय पटयता बाळक जेजू आमचेर दराळ आपले कुरपे बेसवा वतून कुटुंबान समाजेन बरी भावार्थी जिणी जियोन जेजूक साक्षी जावंक कुमो करून दी म्हणून तुमचे पासत आमी तेगी जण याजक मागता आयच्या ह्या संभ्रमान भागीदार जावन अपरबायेन आमकां जेजूच्या पवित्र स्नानाचो महत्व आनी आमच्या पवित्र स्नानाचो महत्व आनी मिसांव आपोवणें कळीत केल्ल्या मनादेक बाप विजय मचादो हांचो हांव काळजान दावन उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसां बाबरान तांकां हांव जैत मागता ह्या संभ्रमान सांगात दिवन आमचो संतोश दर्तो केल्ल्या मनादेक बाप राकेश मतायस केदाळाय गरजे आकांताक ते आमकां पावतात तांचो हांव काळजान तान उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसां बाबरान तांकां हांव जैत मागता नो भयणीनो आमकां सोमेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पटयल्यात आमच्या खातीर मांडवळ केल्या आमकां बरें मागिल्ल्या आनी ह्या पिरगजेंत जायती आत्मीक वाडावळ जावं दीस आनी रात म्हणनासतना वावर करच्या आमच्या मोगाळ विगार मानादीक बाप वॉल्टर डिसोजाक म्हजे तर्फेन तुमच्या सोमेस्तांचे तर्फेन गवळी बापाच्या तर्फेनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां आमी शुभाशय पाठयता फेस्ताचे उल्हास पाठयता जायतो वावर हांगासर जाता आनी तुमी हर एकल्यांनी हांतू सहकार दिला तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं फेस्ताचे शुभाशय निमाणें गीत
मन तुका बाळूक राया राया काळजाच्या क्रिस्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दी तुझी दया नाही तुझे राज नश्वर संसाराचे वय तुझे राज अमर सर्गींचे जीविताचे रास्ते उजवाडाचे सत्नीतीचे आणि कृपेचे नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजाच्या क्रिस्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गींच्या दी तुझी दया मोगाळ पुत्रा सोवे आमवर मोवे आशीर्वाद देवामका बगेन कुर्साचे कुरवेन मेवाक आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.